तू टूर ऑपरेटर टूर ऑपरेटर तुझ्याकडे लायसन असले तुझ्याकडे परमिशन आहे तुझ्याकडे राव 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 भाई राव मरे तो राव मरे जेवण त्यांच्याबरोबर ट्रेकिंग तू गेल्लो राव रे पळटा गिराक रे सगळे पळटा गिराक रे तुम्ही मॅडम किती झाले एक्झॅक्टली मॅडम सांगा नी किती झाले ते तुमच्या जबाबदारीचेर हाडलेले भुरग्यांक तुम्ही परमिशन घेतलेले त्याचे मॅडम तुम्ही टीचर्स न्ही तुम्ही मॅडम परमिशन बी काय चेक करूंक नासली मॅडम तुम्ही कितें तरी उलोवंक जाय तुमची स्टुडंट न्ही ती मॅडम तुम्ही वायल्ड लायफान गेली एक भुरगो मेला तुम्ही कांयच कित्याक उलयनात मॅडम तुमचो जो ऑपरेटर आसा न्ही तेजे कडल्यान तुम्ही परमिशन चेक केल्ली मॅडम याचे इन्फॉर्मेशन कशें मेळ्ळें तुमकां ह्या मॅडम आयज एक भुरगो मेला तुम्ही त्या भुरग्याक टूर ऑपरेटरा थ्रू जाका वायल्ड लायफान घेवन गेल्ली तो भुरगो मेला रिस्पॉन्सिबल कोण मॅडम मॅडम यू हॅव टू टॉक मॅडम उलया न्ही अशें तुमी डिनाय करूं शकना मॅडम तुमच्या हायर सेकंडरीचो एक भुरगो मेला रिस्पॉन्सिबल कोण मॅडम हेचे मॅडम परमिशन घेतलेले कितें मॅडम उलयना कित्याक तुम्ही तुम्ही मॅडम एक टीचर जर तुम्ही हे परमिशन घेतला काय नाही हेच मी फॅक्ट चेक करच्या शिवाय येता न्ही तुम्ही भुरग्यांक एज्युकेट करतात तर तुम्ही केन्ना एज्युकेट जातली मॅडम विदाउट परमिशन तुम्ही वायल्ड लायफान येता तुम्ही केन्ना एज्युकेट जातली मॅडम तुम्ही भुरग्यांक एज्युकेशन दिता न्ही तुम्ही एज्युकेट केन्ना जातली मॅडम मॅडम एक भुरगो मेला तुमचो रिस्पॉन्सिबल कोण मॅडम मॅडम त्या भुरग्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो तुम्ही विदाउट चेकिंग द फॅक्ट तुम्ही वायल्ड लायफान येतात तुम्ही केन्ना एज्युकेट जातली मॅडम ही तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी असली सगळे परमिशन चेक करपाक तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी सो तुम्ही पळोवंक शकता की ह्यो जे टिचरी आसा टिचर आनी त्यांचो स्टाफ ह्यो कांयच उलयना आनी हांगासर गेल्ली आसा ही हे पळयात हांची रिस्पॉन्सिबिलिटी असली आनी आतां ह्यो टिचर जे आसा एक भुरगो मेल्लो आसा तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक ह्यो टिचरी कांयच तयार ना सो तुम्ही पळोवंक शकता की ही बस आसा ही जी बस आसा ही चल्ले ह्यो पळय ह्यो जे टिचरी आसा ते रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक तयार नात पळय लिखता पळय कसो तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर